सौम्य मंदिरात तुझ्या अर्गादेव सरुपकारांत तुझ्या गीता गावून प्रणाम अर्पिता बळी भेटून तुका वंदिता दिनपणी तुका हसिता दयामया तुझी नियळता बाकी जिणी बोगस म्हण मागता आधार कृपा बेसावाशेता सौम्या सौम्या मंदिरात तुझ्या अर्गादेव सरुपकारांत तुझ्या गीता गावून प्रणाम अर्पिता बळी भेटून तुका वंदिता. आयच्या मिसाची तेसावां हे परी आसात. बळका जेजूक अर्गां मेस दितात. जेराड आनी हिल्डा डिसोजा हांच्या 25 वर्साच्या खाजरी दिसाक अँटनी जस्टिन डिसिल्वा हाच्या आत्म्याक मेस दितात. कुटुंबाची बेनेडिक्टा डिसोजा हिच्या आत्म्याक मेस दितात. फामिला वेरोनिका डिसोजा अनुप डिसोजा हाच्या आत्म्याक मेस दितात. फर्नांडीस आनी डिसोजा कुटुंब त्रेक देवाक नमन करून आयचो दीस देवान आमकां फोव केल्ल्या खातीर देवाक अर्गां दिवन हे मिसाचें बलिदान आमी प्रारंभ करया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवे आमेन. आमच्या सौम्य जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचे एकवट तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. जेजू क्रिस्त थंय म्हज्या मोगाळ भावा भयणीनो आज ही गजमता बोनिफास मार्तीर हाचें स्मरण करता. क्रिस्ताच्या मोगान बरोवन क्रिस्ता खातीर आपणाचो गांव सांडून दुसऱ्या गांवांक वचून क्रिस्ताची बरी खबर परगट करून आपणाच्या जिविताचें संपूर्ण बलिदान भेटयल्लो जावन आसा सा बोनिफास. तर मोगाळ भाव भयणीनो एक सवाल आमच्या कोशेडाक आमी आमच्या जिवितांत एक विचारया. क्रिस्ता खातीर हांवें कितें केलां? क्रिस्ता खातीर हांव कसो जियेलां? क्रिस्ता खातीर हांव कसो जिवन आसा? क्रिस्ता खातीर हांवें कितें केलां? क्रिस्ता खातीर हांव कसो जियेलां? क्रिस्ता खातीर हांव कसो जिवन आसा? आमचे दोळे धांपया. आमचे उणेपण वळखून घेवन सांगात आमी म्हणया. हांव पालकें सर पळयता देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो हांव सरून सांगता. मनान चिंतून तोंडान अनुसरून वायट हाडून आनी बरें सांडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासून घेवन सदांच आमकां बरी सगळ्या देवतां आनी भक्तां आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात प्रार्थना मागता. सर पळयता देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. आमेन. सौम्या काकूत कर, सौम्या काकूत कर, क्रिस्ता काकूत कर, क्रिस्ता काकूत कर, सौम्या काकूत कर. सौम्या काकूत कर.
प्रार्थुया. सर्वेस्परा आमच्या देवा, भगवंत बोनिफास तुजो रक्त साक्षी तुझे मुखार आमचे शेकाय जावं. आपणे दिल्ले खऱ्या भावाताची शिकवणेक आपल्याच रक्ताची मोर घालून ताणे साक्षी दिली. तोच भावात धैर्यान उसारूंक आनी सगळे आमच्या करण्यांनी तो धिरायेन पाळूंक तुझ्या कृपेचे बोळ आमकां दी. आमच्या सुमिया तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुझ्या सवे पवित्रत्म्याच्या एक पोनान जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससनाक. आमेन. सान पावलून तिमोथीक बरयल्ल्या दुसऱ्या पत्रांतलें वाचप. हांवें कितें शिकयलां, हांव कसो जियेतां आनी म्हजो शेवट कितें हें सकड तुवें देखलाय. म्हज्या भावार्था सोसणीकाये म्हज्या काळजाच्या उदारपणा आनी तिरासणे विशांत तुका सकड कळीत आसा. अंतियोकांत, इकोनियांत आनी लिस्त्रांत म्हजे वयर आयिल्ल्या दगदण्यांक आनी कश्टांक तुमचो साक्ष. खंयच्या तरेची दगदणी म्हजे वयर येवंक ना, तरी त्या सर्वांतलो सोम्यानंच म्हाका निवारला. जेजू क्रिस्त थंय भक्तीन जियेवंक कुशी व्हरतल्यांक कश्ट दोगदू सोसूंक आसतलेंच. पूण खोटे आनी कपटी मनीस हेरांक फटोवन आनी आपुणूच फटवून पडोवन आपल्याच खोटेपणांत चड आनी चड गूण रोमतले. पूण तुका शिकयलेल्या आनी तुवें दृढपणी सतमानलेल्या संगतींनी विश्वासी राव. कोणात हांव हें सगळें तूं शिकलाय तें तूं जाणाय. तुज्या भुरग्यापणार्थावन पवित्र पुस्तकाची जाणवाय तुवें जोडल्याय. जेजू क्रिस्त थंय दवरलेल्या भावार्था मरिफात तुका तारण दिवंक शकता तसलें जाणवायाचें भंडार तें. देवाच्या प्रेरणा खाल बरयल्लें सगळें पवित्र पुस्तक शिकून दिवंक, सूख केल्ल्यांक बेस्टावंक वा सुखी तिदवूंक आनी बरे जिणेची तरबेदी दिवंक उपकारता. हे परी देवाचो भक्त पुर्तो प्रवीण जावन सर बऱ्या कामांक तरबेद जाता. देवाचें उतर हें. देवाचे उडकार. सर्वेस्परा, तुझे धर्मशास्त्र पाळतात ती शांतीन जियेतात. सर्वेस्परा, तुझे धर्मशास्त्र पाळतात ती शांतीन जियेतात. म्हजे दुस्मान आनी म्हाका दंड सितले जायते आसल्यारी तुजे कुशेतावन हांव पयस सरोंक ना. तुज्या उतराचो सार जावन आसा सत, तुजी नियमां शाश्वीत बाळतात तसलीं. सर्वेस्परा, तुझे धर्मशास्त्र पाळतात ती शांतीन जियेतात. बळवंत मनीस कारण नासता म्हाका दग दितात, पूण म्हजें काळीज मात्र तुज्या उतरांक तरतरता. तुजे धर्मशास्त्र पाळतात ती शांतीन जियेतात, ती केदींच निसरून पडची ना. सर्वेस्परा, तुझे धर्मशास्त्र पाळतात ती शांतीन जियेतात. सर्वेस्परा, तुज्या तारणाची हांव वाट पळयत आसा. तुजे उपादेस हांव पाळटां, तुज्या विधी नियमांक हांव खाल जातां. सगळी म्हजी चाल तुका कळीत आसा. सर्वेस्परा, तुझे धर्मशास्त्र पाळतात ती शांतीन जियेतात. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. जो कोण म्हजो मोग करता तो म्हजें उतर पाळटा म्हणटा सुमी. तो वळ म्हजो बाप ताचो मोग करता आनी आमी ताचे थंय येतल्या. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. सर्वेस्पर तुमचे सवय आसो. तुमचे सवय आसो. मार्का प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुम्या. परत्यान जेजू देवळांत शिकोवन आसतना
तो अशें सवाल घाली लागलो. ख्रिस्त दाविदाचो पूत म्हणून शास्त्री म्हणटात ते कशें? दाविदांच पवित्रत्म्याच्या प्रेरणाकाल म्हणा. अशें म्हळें सर्वेस्परान म्हज्या सुमयाक, बोस तूं म्हज्या उजव्याक, फाडाव कर तुज्या वैरीक, तुज्या पांया तळा हांवें घालीसर. अशें दाविदस ताका सोमी म्हूण उलो करता जाल्यार तो ताचो पूत जावचो कसो? देवाचें उतर हें वाखाणी तुका क्रिस्ता. जेजू क्रिस्त थंय म्हज्या मोगाळ भावा भयणीनो, हांव म्हजी रिजन्सी पुणे म्हणल्या गांवांत करनासलो. आमचें तत्वशास्त्र शिकप जाल्ल्या पांत 1 वर्स आमच्या गोंयांतांनी समुदायक जिविताचो एक्सपिरियन्स अणभव जोडूंक आमच्या गोंयांतांनी 1 वर्स धाडटात. असल्या संदर्भा हांव पुणे तलेगांव म्हणल्या कडेन हांव आसुल्लो. आनी थंय आसतना एक मानेस्ताची म्हाका वळख जाली. तो जायते वर्स मिलिटरींत वावर करनासलो, बऱ्या हुद्द्यार तो आसुल्लो. आनी ताचे लागीं वचून हांवें एक सवाल ताका केलें. ताका पळयत आसतना तें सवाल करीचें म्हणलें म्हाका सारकें म्हूण दिसलें. आनी तें सवाल अशें जावन आसलें, मोगाळ इश्टा, तूं जायते वर्स मिलिटरींत काम केलां, तुका भुरगीं आसात, तुवें नांव जोडलां, तुका पळयतना तूं ग्रेस्तकाय आपणायलाय म्हणून चिंता. अशें ताचें उलोवन आसतना ताका सवाल केलें, तूं एक क्रिस्ती बापय जावन, एक क्रिस्त कातोलीक क्रिस्ती बापय जावन तुज्या भुरग्याक कितें सांगूंक आशेताय? तूं एक क्रिस्ती बापय जावन तुज्या भुरग्यांक कसली क्रिस्तांव शिक्षण तूं दिवंक आशेताय? तो मानेस्त हें सवाल विचारल्या उपरांत फाटीं गेलो. फादर तुमकां नेक्स्ट टायम मेळ्ळ्या पान हांव सांगता म्हणून तो फाटीं गेलो. आनी सरी सुमार एक 1.5 हप्त्या उपरांत परत तो आयलो. फादर, त्या दीस तुमी विचारलें तें सवाल म्हाका निजायकी कांतोवंक लागलें, म्हजें अंतस्करण कांतोवंक लागलें. कित्याक म्हळ्यार हांवें म्हज्या भुरग्यांक सदांच तूं व्हडलो जा पुता, व्हडलो जा, तूं सक्सेसफूल जा, यशस्वी जा, जिवितांत यशस्वी जा, तूं तें शिकाप शिक, तें शिकल्यार तुका अशें जातलें, तुवें तशें जियेचें, डिसिप्लीन लायफ जियेचें, शिस्तेचें लायफ जियेचें. आमी ह्या ताका म्हज्या भुरग्यांक सांगलें हेंच जावन आसा. थोडे फावटी हांवें ताका सांगलें आसा मागणें कर, मिसाक वच, पूण सडावळ जावन जिवितांत सक्सेसफूल जा हाच्या विशयान शिकोवन दिल्ली आसा. पूण आज कित्याक म्हाका भोगतें आसा, हांव एक क्रिस्तांव जावन म्हज्या भुरग्यांक आनी पुणी कसली एक शिकोवन क्रिस्त शिकोवन दिवंक हांव फुडें सरतां. मोगाळ भावा भयणीनो, आज असलोच एक सन्निवेश हाच्या पयल्या वचपांत आसा. सान पावलो आनी ताचो मोगाचो शिस तिमोथी. सान पावलोचो शिस तिमोथी. सान पावलो रोमांत बंदेंत आसा आनी ताका ताचें जिवीत अखेर जाता म्हूण कळीत आसतना ताच्या मोगाच्या शिसाक तिमोथीक आपणाची भावाताची शिकोवण तो दिवंक फुडें सरता. आपणाची भावाताची शिकोवन स्ट्रेट अवे. आमी थोडे फावटी म्हणचे आसा खातरची उतरां म्हणटात न्ही, तशें आपणाच्या शिसाक तो सांगून आसा. कित्याक सान पावलोक तिमोथी आसच्या त्या गांवाची परिस्थिती कळीत आसली. त्या गांवांत कसली परिस्थिती आसली. आयच्या सान पावलान तिमोथीकाराक बरयल्या 2 पत्रांतल्या 3 अध्यायांत अशें सांगतात, इतलें सदांच उगडास दवर. शेवटच्या काळार विशेश कश्ट आनी अडचणेचे दीस येतले. तवळ मनीस जातले स्वार्थी आनी दुडवाक लबतले, गरवी, हांखारी आनी हेरांचे निंदा करतले. आवय बापयक अविधेयी, अनुपकारी, अधर्मी, मोगमाय पसनातले, असमाधानी, बासकाळ,
हरामी आनी सर बोरेपणाचे विरोधी फतकी अक्कल नतले आनी गर्वान फुगुल्ले देवाच्या मोगा बदलाक आपल्यास कुशालयाक लब्धले समर्थचे सरल घेवन भितरलो सार इन्कार करतले तसल्यांची सळावळ तुका नाका आचेस भितरले घराघरांनी वचून अस्कत स्त्रियांक भुलयतले फातक्यांच्या बऱ्यापणा अडसतले आनी खोट्या वटण्याच्या लारांचेर दलतल्या स्त्रियांक ते ससारायन आपल्या मुठी भितर दवरतात ह्यो स्त्रियो कोणा तावनी शिकूंक तयार आसात तरी पूण स्वताची पुट्टी समजून घेवंक बिलकुल सकानांत जाणनेस आनी जांबरेस मोयचे विरोध रावले बरी हे मुनीसी सता विरोध रावतात हे कुस्त्या मनाचे आनी बाबाताच्या फारकणेंत सोलवल्ले मोगाळ भाव भयणीनो ही परिस्थिती जावन आसली खंय तिमोथी जिवन आसलो आनी असल्या संदर्भार आपणाच्या शिसाक एक अपुरबायेची क्रिस्ताची वळख ताका तो रोमांतावन बरोवन धाडटा कितें म्हणटा पळय आयच्या वाचपान तुमी आयकलें हांवें कितें शिकयलां तो ताच्या शिसाक सांगता पयलें तूं फोटोन पडोवंक नाका डू नॉट बी मिसलेड फोटोन पडा नाका हांवें कितें शिकयलां हांव कसो जियेता आनी म्हजो शेवट कितें तूं कळीत आसा सा पावलो न्हू तिमोथी कितें शिकयलें खुर्सायल्या जेजू विशयांत तो जेजू ह्या संवसारा आयलो आवंखारमेच्या उदारी जल्मलो ताणें कस मोरां सोंसले ताणें तो खुर्सार मेलो तिसऱ्या दिसा तो जिवन जालो आनी बापाच्या उजव्या कुशीन बसला आनी आमची सोडवण करून तो परत येतलो आनी आमचे पासून तो बापा लागीं विनंती करन आसा ही शिकोवन सारकी शिकोवन ताणें तिमोथीक दिल्ली हें तुका कळीत आसा तिमोथी दुसरें हांव कसो जियेला जें कितें हांवें क्रिस्ता भशेन सांगलां क्रिस्ताची जिणी म्हजी जिणी करून हांवें घेतल्या क्रिस्ताची जिणी म्हजी जिणी हांवें करून घेतला ताकाच हांव न्ही बागार क्रिस्त म्हजे तें जियेता जर हांव कोच्चितां तर क्रिस्ता भशेन हांव कोच्चितां कोणें म्हाका क्रिस्ताच्या मोगातान मेकळें करूंक सकात हांव मेल्यारी जियेल्यारी क्रिस्त कित्याक हांव क्रिस्ताची जिणी जिवन आसा हें तुका कळीत आसा तिमोथी तिसरें हांवें कसलो शेवटे फाटल्यान हांव धांवलां तें तुका कळीत आसा ताकाच फिलिपिकारांक बरयल्या पत्रांत 3 अध्यायांत पावलो सांगता हांव म्हजी धांव मूक दिल्या ह्या आखेर केल्या म्हूण कळीत ना बागार मोगाळ भाव म्हणून हांव तुमकां सांगता कितें फाटलें आसा तें विसरता कितें फुडें आसा तें घेवंक हांव पेसारता जेजू क्रिस्तान तयार केलें इनाम घेवंक हांव सदांच तयार आसा आनी तें घेवंक हांव ताच्या फाटल्यान धांवून आसा शेवट ताका कळीत आसलो कित्याक जेजू क्रिस्तान ताका तयार केलें इनाम आसलें आनी उपरांत तो सांगता म्हजो भावात तुका कळीत आसा हांव भावार्था प्रमाणे जियेलां सोंसणीकायेन जियेलां हांव मुस्तुजनाक मेळ्ळां विविध रितीच्या व्यक्तींक हांव मेळ्ळां तांचो मनोभाव दुसरो जावन आसलो जाल्यारी हांव तांचेर रागार जावना आनी उपरांत सांगता म्हज्या काळजाच्या उदारपणान हांव वावरलां कित्याक हांव देवाचो मोग करनासलो आनी तसो मोग म्हज्या पेल्याक हांवें दिला आनी तितलेंच न्ही उपरांत सांगता हांवें तिरासान सांबाळ्ळां कोरिंथकारांक बरयल्या पत्रांत तो सांगता कितले बडी म्हाका ताणें मारलां कितले बडी छाटयेचे मार हांवें केला कितले जाणांनी म्हाका फातरायलां हांव थारो वरयतना थारो फुटून हांव बुडलां म्हज्या काळजांत काळजाची जडाई जाल्या हांव दुखें नासलो पूण केदेंच क्रिस्ताक सांडून हांव वचुना म्हज्या कश्टांत म्हज्या एकसूरपणांत हांवें तिरासन सांबाळल्या त्या पासून फोटोन पडों नाका आनी उपरांत तो म्हणटा जो कोण क्रिस्ता मरिफात एक भाग्यवंत एक क्रिस्ती जिणी जिवंक आशेता ताका कश्ट सदांच आसात पूण उडास दवर जशें क्रिस्तान म्हाका निवारलां तशेंच तोच क्रिस्त तुका निवारता भो अपुरबायची शिकोवन मोगाळ भाव भयणीनो पावलो त्या तिमोथीक दिता
आपणाच्या जिविताची पानां उक्तें करणं जे कितें तो जियेला जे कितें तो फाती येता ती भावाताची शिकोवन आपणाच्या शिसाक तो जिता आनी उपरांत पळया तो सांगता तूं चंचल जायनाका डू नॉट बी डिस्ट्रॅक्टेड कित्याक तो ताका सांगता बो अपुर्बाचे शिकोवन हांगा तो दिता आनी म्हणटा जे कितें तूं शिकलाय आनी कोणें तुका शिकयलां ताचेर दृढपणी पातये कित्याक ताका शिकयल्लो भावार्थ ताच्या आवय आनी ताच्या व्हडली माय ताची आवय जावन आसा युनेस ताची व्हडली माय जावन आसा लोईज तो भावार्थ तुका ल्हानपणांत तुज्या काळजांत किल्लो गेल्लो तो भावार्थ सत म्हूण पाते केदेसो भावा तूं सांडून वचनाका आनी तितलेंच न्ही तुज्या ल्हानपणांत सुद्दां तुका पवित्र पुस्तकाची रूस पवित्र पुस्तकाची जानवाय तुका दिल्यात आनी ही जानवाय ती जानवाय तुका क्रिस्ता थंय तारण मेळटलें म्हूण पावलो ताका सांगता मोगाळ भाव भयणीनो आमकांय आमच्या ल्हानपणांत कितली दोतोन दिल्या कितली पवित्र पुस्तकाची जानवाय दिल्या आनी आज पावलो आमकां सांगते आसा चंचल जायनाका ह्या संवसारांतून जियेत आसतना चंचल जायनाका डू नॉट बी डिस्ट्रॅक्टेड तर मोगाळ भाव भयणीनो म्हज्या मोगाळ इश्टानो इवाजनानो भुरग्यानो याजकानो धर्मीक भाव भयणीनो आज हांव तुमकां एक सवाल करता कसली शिकोवन आमी शिकयल्या कसली जिणी हांव जियेलां कसलो शेवटा फाटल्यान हांव धांवोन आसा कसली जिणी हांव जियेलां कसली शिकोवन हांव दिवन आसा म्हज्या जिविताची पानां हांवें उक्ते करून आज हांव सांगूंक शकता की वय हांव क्रिस्ता खातीर असो जियेलां तूंय म्हज्या मोगाळ भुरग्यानो तुमी अशेंच करा हांव क्रिस्ता पासून असो जियेलां वय म्हज्या घरच्यांनो तुमी अशें जियेया तूं म्हणून हांव आनी तूं सांगूंक सकत गी सकन गी मोगाळ भाव भयणीनो आज पळय सभा आज आयची लितोजी आमकां आपयता पावलो कशें आपणाच्या शिसाक तिमोथेक सांगता की आमकांय करूंक आपयता क्रिस्ता फाटल्यान धांवोंक क्रिस्ता फाटल्यान धांवोंक आनी शेकी तें बसयलें इनाम जोडोवंक आमकां आपयता तर मोगाळ भाव भयणीनो संवसारा फाटल्यान धांवच्या बदलाक क्रिस्ता फाटल्यान धांवया कित्याक कोण क्रिस्ता थंय भगेनपणी जिवोवंक आशेता ताका कश्ट सदांच आसा आनी उडास दवर तोच क्रिस्त आमचें संरक्षण करता आमेन. म्हाका सोपून दिता तुज्या हातान सौम्या स्वीकार कर तूं म्हाका मोगाळ म्हज्या धन्या हर एक कत्रेक म्हजो आवाज भेटोवन दिता सर्वस म्हजें तुका मोगाळ समर्पिता घे बापा आमच्यो काणिको हुंडो आनी मान तुका भेटोवचो घे बापा आमच्यो काणिको हुंडो आनी मान तुका अर्पूनचो. म्हज्या भाव भयणीनो म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पळयता देव बापाक मानत असलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या नेक्या पवित्र सेवेच्या दवाक सर्वेस्पर मानून घेव. सर्वेस्परा तुजो आशिर्वाद घालून तुका भेटलेली ही देणी पवित्र कर. तुज्या भक्ताचे बोनिफास हाचें काळीज तुज्या मोगान इतलें लासतलें की ह्या मोगाच्या बळान ताणें आपल्या कुडीच्या सगळ्या वळवळ्याचेर जैत वेलें
त्याच मोगान आमची काळजां पेटय म्हूण आमी तुजे लागीं अत्रे करून मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो. आमची काळजां उबारुया आमी ते सर्वेस्पराते उबारता. सर्वेस्पर आमच्या देवाक दिनवासुया वयश आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व आनी ससनाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वाचूंक फावो हो कायदो नितेसो आनी आमच्या फायद्यासो. तुज्या रक्त साक्षी बोनिफास जेजूच्या पावलांनी सोडून आपले रगत व्हारोवन तुजी विचित्र पदवी दाखयली. हे बरी तुका साक्षी दिवच्याक आमकां तूं घट करताय आनी अशें आमचे अस्कत कायेंत क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं तुजें व्हड संपूर्णयेन परसळटा. देखून सर्गेंच्या दूता सांगाती आमी पितुमे निरंतरी संतोषान तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दळबरांचो सर्वेस्पर तूं सर्ग आनी संसार भरला तुज्या वैभवान. उंचगी तुका जय जय. सर्वेस्पराचे नांवे येता ताका जय. उंचगी तुका जय जय. बापा खरोच तूं पवित्र. तूं सगळ्या पवित्रपणाची झर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून इंदेनी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची खूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कस मरून सोसूंक वच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पसत समर्पणची. तेच परी जेवण जातस ताणें काल्स घेतली. तुका नव्या दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी अंतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची खाल्स नव्या आनी ससने कराराचें हें रगत पातकांचे बक्षणे मेळच्याक तुमचे पसत आनी समेस्त मनशा बसत हें वारवतलें. हे म्हज्या उगडासाक करात. Bavat so good purgatoria. Somia Jesu tuje maran amin samarata tuje जीवन पोणामी परगता तुझ्या येण्या आमी अत्रेता. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुन्हा जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडणीची काळज तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फोव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतेले आमी समेस्ता पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हणून आमी नम्रतेन मागता. सर्वेस्परा अख्ख्या प्रितमेचे विस्तारलेले तुज्या पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगवेन बापा, पिटर पावल आमच्या गवळी बापा आनी सगळे याजकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुन्हा जिवंतपणाचो बरवसो धरून मेल्यात त्या आमच्या भावा भयणीची काकुळत कर. तांकां आनी तुजे इश्टगती मेल्ल्या समेस्ता तुजे परजळीत मुखामट पळोवंक फावो कर
आम्हा सुमेशांची दया कर म्हणून आम्ही मागता हांव खार मरे देवाचे माये संगाती सांजोसे ती सोबती बागेन दमदुता सा बोनिफास आणि सर्व काळी तुका मानवल्यांक त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या संगता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू संगता त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत सर्वोद्वेदार बापा सर्वंदनाने वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन. आमच्या सुरंदराची अज्ञा मनान धरून ताणे शिकले ते आमच्या बापाचे मागणे भक्तीपणे म्हणया. आमच्या बापा सगळींच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज येवं, तुझी कशी सकाळ जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आमकां दी आनी आमी आमचे सगळ्या बक्षितांव तशें आमची पातकां बगूस आनी आमकां ताळ्ळे पडोवंक नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्वरा सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सबच काय आमकां दी. सर्गीचे भाग आनी आमच्या सोडोनदारा जेजू क्रिस्ताचे येणे भरोशा नत्रेकतले आमकां तुझ्या उधार कागोल देन सर पातकांतली सुटय आनी सर आकांतांतली वाटय. तुजी ससनाच्या ससनाक. सुम्या जेजू क्रिस्ता तूं तुज्या धर्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावाताचेर दिश्टी घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जी येताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. सुम्याची शांती सदांकाळ तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. एकामेका शांती दियात. देवाचे शेळये संसाराचे पाप केले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप केले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. पळया ही देवाची शेळी संसाराचे पाप करता ती. ह्या शेळयेच्या जेवणात आपोने मेळ्ळ्यान आमी निजायकी सुभागी. पण तुझ्या उतरांनी म्हाका भलायकी मेळटली. आत्मीक कुमगाराचें विधान. मोगाळा जेजू, तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजार आसाय म्हूण हांव पाती येतां. हांव सर वस्तुप्रास तुजो चड मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यांत घेवंक आशेतां. जेजू, ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये. तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पातयेवन हांव तुका वेंगून धरतां आनी हांव तुजें तें संपूर्ण एकवटीत जातां. जेजू, तुजें तांव केदींकच हांवें वेगळो जावंक म्हाका सोडी नाका. आमेन. मोगान मोछायलाय सोमिया काळजान बेडार केलाय. तुकाच म्हाका दिवून धरिया संतोष म्हाका दिया. मोगान मोछा आयलाय सोमिया काळजान बेडार केलाय.
तुकाच म्हाका दिवून धनिया संतोष म्हाका दिला मोग मोसो करताय कश्टां दुखां पावताय उपकार तुजो पावडता तुझे वाटेन समकून तुझे सरशी पावूं जिनभर पेसारता मोगान मोच्या आयलाय सोमिया काळजान बेडार केला तुकाच म्हाका दिवून धनिया संतोष म्हाका दिला जाका म्हजो फाटलो करून खुशी आसा ताणें आपणाकच पाठ करची आपलो कुरीस घेवचो आनी म्हज्या फाटल्यान येवचें म्हणटा सोमी प्रार्थुया सर्वेस्परा आमच्या प्रितीच्या बापा बनेपास तुज्या भगवंत रक्त साक्षाक तुवें तुज्या सेवेंत विश्वासी आनी कश्ट मनांत जैत देवून केलोय आमी सेवला त्या पवित्र जेवणा वरवीं आमकांय दिसा दिसाच्या आत्मीक झुजांत घट आनी जैत देवून कर आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवे आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसूं. आनी सर्वपदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो आपलो आशिर्वाद तुमचेर घालो आमेन. वचून येयात क्रिस्त शांतीन तुमकां धाडटा देवाचे व्हड उपकार तुमकां समेस्तांक बरो दीस हांव मागता सरस्वत देव तुमकां तुमच्या कुटुंबाक सरापयांतले विघ्नांवरांतले राखून दिवन मागता भगवंत कुस्ताचे करुवें इवर आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन.